बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. आमेन. भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरोवन पयले आवेस्वरांत पयले वडींत अशें म्हणटा: तुमी देवाच्या मोगाची आनी ताची पवित्र पोरसां जावंक आपयलोलीं. तो देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयालाय आनी शांती तुमकां फावो जावं. ह्या सकाळच्या वेळार ह्या पवित्र मंदिरान एकठांय जाल्ल्या तुमा समेस्तांक देवाच्या आपुरबायेच्या आनी पवित्र पोरचेक हांव उनवणीत येवकार दितां आनी हो वेळ जेजू सांगाताक सारूंक शांती मागता. शुभ वर्तमानकार जुवांव आपल्या 6व्या आवेस्वरान 35 वडींत अशें म्हणटा: हांव जिविताचो उंडो, म्हजेशी येता तांकां कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर बावार दवरतात तांकां कदींच तान लागची ना. होच तो स्वर्गांत हांव देंवलोलो जिवो उंडो, म्हजो आनी तुजो जेजू. पोळ्योन आमकां पातकान आयलो तो जोगान, घेतलो जोल्म गोठ्यांत, आमचीं पातकां घेवन आपल्या खांदार चोडलो तो कालवार पर्वतार. व्हरूंक आमकां स्वर्गार दिलो प्राण खुर्सार. मेल्ल्यांक जिवीत दिवंक जेजू आपूण मेलो, स्वर्गादायची करूंक नव्यान जिवोन जालो. ह्याच आमच्या सोम्याक जिव्या देवाक सगळी खालतिकायेन आनी मोगान मान बागावून नमस्कार करुया. ताका येवकार दिवंक आमी गीत गावया. पिता परमेश्वर, मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति. पिता परमेश्वर, मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति. तू मेरा जीवन सर्वस्वामी, तेरी आराधना, तेरी स्तुति. तू मेरा जीवन सर्वस्वामी, तेरी आराधना, तेरी स्तुति. यीशु मेरे
तेरी आराधना, तेरी स्तुति, यीशु मेरे नाथ, मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व में, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व में, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, पवित्र आत्मा, मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, पवित्र आत्मा, मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व में, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व में, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आमच्या मागण्यांचो विशय, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता? हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता? लुकाचें शुभवर्तमान 21 वळी 60 आनी 6. म्हणणेचें पुस्तक 28 वळ 13 अशें म्हणटा, आपली पातकां लिपयता ताची उदरगत जावची ना. जो कोण कुमसार जाता आनी वायट सोडटा ताका काकलूत फावो जातली. जेसू मोगला, म्हजें जिवीत पातकाच्या बाराखाल जोड जाल्लें दिसता. दिसान दीस ल्हान व्हड पातक आदारून हांव पातकाचो गुलाम जाला. पूण तूं म्हाका पातकी जिवीत सोडूंक
दोर दिसा कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं संदी दिताय. हे संदीचो बरो उपयोग करून पातकाची दूख धरून बरें कुमसार करून एक नवें जिवीत जियोवच्याक एक नवी जिविताची सुरवात करच्याक तूं म्हाका आपयताय. पूण हांवें जाल्यार तुज्या उल्याक कान दिवंक ना, तुजी काकलूत मानून घेवंक ना. काकलूत वेगोवचे बदलेक हांवें काळुकाक वेंग मारल्या. म्हजें जिवीत काळुकाचे वाटेन चलोवंक हांव खोशी आसा. जेसू, दी म्हाका काळीज, दी म्हाका तुजी गोठाय, तुजी काकलूत अणभवूंक, म्हजें काळुकी जिवीत सोडून म्हज्या पातकाचेर कोल निचेव करूंक, म्हजीं पातकां भोगसूंक जा तूं म्हजी गोठाय. आमच्या पातकी जिविताचेर जोयत व्हरूंक आनी देवाची काकलूत आमच्या जिवितान अणभवूंक सगळीं आमच्यो ल्हान व्हड चुकी ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी दवरुया आनी खालतीकायेन ताचें भोगसणें आनी ताची काकलूत आमी चाकुया. भोगसण्याच्या मोनान आमी गीत गावया. I-28, page 133. I-28. Sogले तुझे ogman, mogaco Diu bogshida, soglia tudzia waita, gunaci okotita. Sogle tudzie ogman, mogaco Diu bogshida, soglia tudzia waita, gunaci okotita. Otmia moja Kalsanta Devace upkara tui. Otmia moja Kalsanta Devace upkara tui. Civit tuci corins, Deniani borit veta, Ciu novo bol novi, Doni pirai portota. Civit tuci corins, Deniani borit veta, Ciu novo bol novi, Doni pirai portota. Otmia moja Kalsanta
देवाचे उपकार आठवय. आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार आठवय. भाग्यवंत पावलू कोलोस्कारांक बरोवन आपली चिटीन तिसरे आवेस्वरान 17वे ओळींत अशें म्हणटा: तुमी म्हणटात आनी करतात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवाक आमच्या बापाक आर्गां दियात. आमचें जिवीत देणें देवाचें. ताच्या उदारपणान ताणें आमकां फावो केला. सोर बरी देणी, काकलूत, मोग, समजिकाय, बरेपण आदी आमकां आपल्या उदार हातांनी वांटून दिल्यात आनी दिसान दीस आमचेर ओतोयत आसा. आमची व्हडांतली व्हड गिरेस्तकाय म्हणजे आमची भलायकी. आमचो दर एक सांदो व्हड तसो ल्हान बरे तरेन आसा. आमचे गूण जे आमी आमच्या कुटुंबाक तशेंच पवित्र सभेच्या पासत वावुरता. हें सगळें बरेपण आमच्या जेजू वरवीं आमकां फावो जाला. हाकाच लागून जेजूच्या नांवान देवा बापाक जिविताच्या देण्या पासत आर्गां दिवया आनी आमचें जिवीत ताका जाय तशें चलोय म्हूण मागुया. ह्या वेळार आमी गीत गावया Q5 पेज 167. Q5. बापा म्हज्या मोगाला, बापा म्हज्या मोगाला, बापा म्हज्या मोगाला, बापा म्हज्या मोगाला. मोचें जिवीत तुज्या हातान सोडटा, तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता. कितें करशी तुजो उपकार मानता, सगळ्याक तयार सगळेंच मोगान घेता. बापा म्हज्या मोगाला, बापा म्हज्या मोगाला, बापा म्हज्या मोगाला, बापा म्हज्या मोगाला. तुजीच खोशी जावं दी म्हजी सवें, सोमेस्त मनशां सगळ्या रोजनाय सवें. इतल्यान चुकी दादोस कालीस मोची,
पुढचे लागी आणि मागचे किती बापा मोच्या मोगाला बापा मोच्या मोगाला बापा मोच्या मोगाला बापा मोच्या मोगाला. आमची जिवीत बापाच्या हातान घालून ताची खोशी आमच्या जिवितान मानून घेवंक ताची आमकां गरज. देवाचें उतर देवाची खोशी आमच्या जिवितान करूंक आमकां आपयता. देवाचें उतर देवाची खोशी आमच्या जिवितान पाळूंक आमकां स्फूर्ती दिता. ह्या वेळार सगळीं उबी रावुया आनी देवाचें उतर चिंतान आयकुया. भाग्यवंत लुकाचें शुभ वर्तमान 22 वळी 57 ते 66 तशेंच 80. इतल्या म्हणसर एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारी आनी सोयरीं दायरीं तिका पोरबीं दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बालकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा पोरमोणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दिवंक सोदतालीं. पूण ताची आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुवांव म्हूण नांव दिवंक जाय. आनी ताणीं तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कितें नांव दिवचें काय म्हूण ताच्या बापायची खोशी सोदून काडूंक ताच्या बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुवांव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळीं शेजाऱ्यां तोटाकलीं आनी जुदियाच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो घडण्यो गाजताल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनान रिगून म्हणटालीं, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता? कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताची सोवे आसा. आनी भुरगो वाडटा वाडटा बुदीन गोठ जायत गेलो. इस्रायलाक सोबीमाजा दिसती पडसर तो अरण्यांत रावतालो. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. बसुया. आयच्या वाचपांत
देवीक आपोवण्याचो उल्लेख आसा. आपल्या सेवकाची आकारणी देव करता. इसायास प्रवाद्याचे आपोवणे. इसायास 40:9 वळी 1 ते 6 आमकां सांगता, ताच्या आवयच्या कुसव्यांतूच आसतना ताका सर्वेस्पराचो सेवक जावंक वेंचून काडलो. ताचें कार्य म्हळ्यार ताणें आख्या इस्रायेलीकारांक देवाची मोहिमा दाखोवंक. हे तरेन आख्या मनीसकुलाक देवाचें तारण पावोवंक तो राष्ट्रांचो उजवाड जावंक पावलो. भाग्यवंत लुकास जुआंव बावतिस्ताची जल्माची खबर करता. सगल्या मनशां भाशेन ताची आकारणी ताच्या मांयच्या घोराब्यांतल्यान जाता खरी, पूण ताच्या जल्मांत देवाचोय हात आसा म्हूण सांत लुकास बारीकसाणेन बरयता. भुरग्याचे सुनोत करच्या दिसा ताका नांव दिवच्या वेळार ताच्या पुर्वजांचें नांव दिवचे बदलेक ताका जुआंव म्हूण नांव दितात. हें नांव आयकून सगळींच तोटाक जातात आनी चिंतूंक पडटात की ह्या भुरग्याक देवान कितें निर्मिलां आसतलें. तेन्ना ताचो बापूय जकारियास अशें बाकीत करता. ह्या भुरग्याक देवानूच एक खेरीत कामाक वेंचून काडला. ताणें इस्रायल पोरचेच्या सोडवणीची वाट तयार करूंक त्याच पासत इस्रायल पोरचेन आपलीं पातकाचें दूख धरचें आनी भोगसणें मागचें. देवान म्हाका आनी तुका असलेंच देवीक आपोवणें फावो केलां. जावं काजारी जिविताक, म्हत्वाची जिविताक वो आंकवार रावून आपलें जिवीत देवाक भेटोवंक. ह्या सगल्या आपोवण्यांचो दोनी आनी दातार देवूच. आमी आमचें आपोवणें कशे तरेन जियेतांव गाय? आमी देवाची सासाय आमच्या जिवितान अणभवल्या गाय? वो आमच्या जिवितांतल्यो चुकी सोडून आमी देवाचेर शीन केला? कसलेय परिस्थितीक वो अवघडायेक लागून म्हजें आपोवणें बरें न्हय, पूण दुसऱ्याचें आपोवणें म्हाका बरें दिसलां. कांय घडयो ओगीच रावून नियाळ करुया.
आमच्या आपोवण्याचे व्हडते मोल मनान दवरून आमचे आपोवणे देवाचें देणें मानून घेवन पवित्रतायेन आमचे आपोवणे जिवंक जेजूचो आदार आमकां मागुया. ह्या वेळार आमची कांय मागणी आमी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या पवित्र सुबेच्या फुडाऱ्यांनी जिविताक मान दिवंक आनी हेंच करूंक आपले पोरचेक शिकोवंक तांकां बापाचें बोल मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आवय बापायन आपल्या आतांत आसलेल्या भुरग्यांक जिविताक मोल दिवंक शिकोवंक आनी हे तरेन जिविताक सदांच मान आनी रेस्पेद दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. जे गोराबे भुरग्याच्या देण्यांक आशेतात तांचेर ज्वांव बाप्तिस्ताची मजतीन देवाचो मोग भुरग्याच्या रुपान फावो जाव म्हूण आनी तांचे गोराबे उजवाडीत कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. दिसान दीस देव आमची आकारणी करता ते आमी बऱ्या मनान समजूंक आनी देवाचे कुशे पोरमोणे आमचें जिवीत चलोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या गोराब्यांनी देव आपोवणी उत्पन्न जावं आपल्या भुरग्यांक आवय बापायन देवाचो मोग शिकोवंक आनी जेजू आपयता तेन्ना आपल्या भुरग्यांक उदार मोनान ताचे सेवेक पाठोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. हॉस्पिटलांनी कोस्ट सोंसतल्या आमच्या भावा भयणांक जेजून आपलो पिकोवणेचो हात लावन तांचे पिडयेंत
तांचे अशोकतायेक तांचे बोल जावं तांकां परत एकदां भलायकी फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. सोबाब जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. ह्या वेळार जेजू मुखार तुजे कासकी गोरसो सांग. जे कितें तूं मागूंक आयलाय तुज्या कालसांतले आवडे जेजूक उक्ते कोर. सोबाब जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. सर्व आमची मागणी एकठांय करून जेजूनूच शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमी बापाक उलो मारुया. बरोबर म्हणून आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.